भाजप सरकारांतल्या मंत्र्यांक कामाचे प्रशिक्षण आणि स म्हयन्यां भितर नियाळ घेवपाचो गोंयच्या भाजपाच्या उंचेल्या पावंड्या वयल्या बसकेंत थारला। पंचायत वेंचणुकेंत भाजपाचो तेंको आशिल्ले उमेदवार जिखोवन हाडपाची तयारी भाजप करता। ह्या बसकेंत गोंय प्रभारी सी.टी. रवी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष विश्वजीत राणे आणि भाजपाचे सगळे ज्येष्ठ फुडारी उपस्थित आशिल्ले। मंत्र्यांच्या आणि मंत्रिमंडळाचे काम कशें चलता, लोकांचो विचार घेवन मंत्री म्हणून कशें काम करचें अशे सल्ले ह्या बसकेंत दिल्ल्याचें कळटा। ट्रेनिंग सेंटरा भितर आमचे सगळे आमदार मंत्री हांचे एक 3 दिसांचो ट्रेनिंग प्रोग्राम गोंय करप अशें त्या हाच्या भितर ठरिल्लें आसा। आनी त्यामुळे वेगवेगळ्या विशयाचेर एकूण सगळ्यां कडच्यान तेंचे कडच्यानूय जाणून घेतलेलें आसा आनी मंत्री आसत आमदार आसत तांकां तेंचे कडच्यान उलोवप जालें आनी तांकां सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की प्रत्येकान एक फुडल्या वेळाचेर आमी 100 म्हयन्या नंतर एकूण आपापल्या खातें जें आसा त्या खात्या संदर्भांतलें रिपोर्टींग हें तांच्यांनी करपाक जाय। आमचे मुख्यमंत्री त्या संदर्भांतलें रिपोर्टींग तेंचें परत 6 म्हयन्या नंतर आयकतले आनी एकूण अशी वेगवेगळे कार्यक्रम कशा पद्दतीन आमी फुडें व्हरपाक जाय ह्या संदर्भांतले बैठका भितर सगळ्या ठरिल्लें आसा।